Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pomagaयचं आम्ही जेजूच्या पावणे आता क्रडाजीने बदला देवाचे राज्य लागी पावला म्हणजे या विषयांत ऐकून असो येदाच आम्ही प्रस्तावान 2 शिकवण आयकल्यो ताचे उपरांत साइट ऑफ सिन आयकलें सॉरो फॉर सिन आयकलें आनी तिसरें कन्फेशन ऑफ सिन कुमसार जावचे आम्ही ऐकून असो पयलो भाग आयकल्लो आसा आता दुसरो भाग कुमसार जावच्या विशयांत दुसरो भाग आमी आयकया मोगाच्या कुमसार जावचे आमकां फायद्याक पडटा की ह्या लुकसाण जाता म्हणल्यार आमी जाणा जायचे पळया 4 वर्गाच्या लोकांक कुमसार म्हणलें आशीर्वाद जावच्या बदलाक तांकां आणखी ख्यास्त फावो जाता आणखी ख्यास्त फावो जाता त्या देखून मोगाचे आमकां सारकें गोत्तसजे हे 4 वर्गाचे लोक कोण 4 वर्गाचे लोक आसात तांकां आशिर्वादा बदलाक ख्यास्त फावो जाता आतां पळया पयलें कुमसार कोण लिपयतात कुमसारांत हांव फातकी म्हणून उतान सांगचें आपली फातकां उतान सांगच्या बदलाक कोण लिपयतात तांकां देवाचो क्रोध फावो जाता पळया आमी तूं कितें करता लिपोवचें म्हळ्यार हांव लिपयतना देव म्हाज्या पाताक लिपयना पळया कितें जाता म्हण कीर्तन 32 वर्स 1 वाचल्यार आमकां कळटा मोगाच्या जांचो गुन्यांव बोगसाला जांचे पाताक माफ जाला ती खरेंच सुभागी जांचेर सर्वेस्वर गुन्यांव लायना जांच्या काळजांत कपट ना पुरो आतां पळय हांगा सर्वेस्वर गुन्यांव लायना म्हळ्यार सर्वेस्वर तुजी पातकां कवर करता सर्वेस्वरान कवर करच्या बदला तूं कवर करशील जाल्यार सर्वेस्वर कवर करना कळ्ळें न्ही आमी हें सारकें जाणा जाय हे जाल्यार आमी आमची पातकां लिपयता आमी पाताक लिपयतना कितें जाता म्हळ्यार देव आमची पातकां सद्दां मुखार आमच्या पोपाल्यार डायमंड पेनान बरयता खंय पळया दावीद राई आपल्या पाताक रडलो दावीद रायान कशें पाताक रडल्या तक्षण कितें जालें देवान बक्षिलें तेंच आखान म्हणलो जोशुआच्या पुस्तकांत 7व्या अध्यायांत ताणें पाताक आदारलें आनी तें मुक्त्यान कुमसार जावना आनी तेन्ना ताका पात्रावन जिळेशी मारचें पडलें पळया मोगाचो ताणें आपलें पाताक लिपयलें कालें केलें ताणें थंय झुजाक गेल्ल्या कडेन अमलेकरांचे भांगाराच्यो मुर्त्यो आनी हाडून लिपोवन दवरलेले देवान ताका उक्त्यान सक्रा मुखार चुकीदार केलें आनी अशें शिक्षा फावो जाली त्या देखून मोगाच्या जो कोण पाताक लिपयता तो उदरगतीक पावना म्हणटा प्रॉवर्ब्स बुक ऑफ प्रॉवर्ब्स चॅप्टर 28 वर्स 13 म्हणण्यांचो पुस्तक 28 वचन अध्याय 13वें वचन जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना पूण जो ती उचान सांगता आनी सांडटा पळय हांगा 2 इम्पॉर्टंट म्हणटा उचान सांगचे मात्र न्ही ते सांडूंक कसा ताका दया लागता देवाची दया लागता त्या देखून मोगाचे आमी पाताक लिपोवंक शकना दुसरें जावन आसा मोगाचे दुसऱ्या वर्गाचो लोक ते कितें करतात कुमसार जातात हांव पातकी म्हण सांगतात हांवें हें चूक केलां म्हण सांगतात पूण अर्धे कशें पळय तुमकां एक उदाहरण दिता एकलो येता पाद्रा कडेन कुमसाराक येता पादेर राजू दोरी रोप चोरला पादेर कितें चोरलां रोप चोरलां रोप कित्याक चोरलें रे ना फादर अशेंच चोन सोडलें खंय आसली रे रोप एका कोणत्याक बांदली फादर होय हो फादर तितके इन्क्विजिटिव्ह होय त्या रोपाक आनी ताका म्हणे आणलें रे होय फादर गाय आसली प्रेज द लॉर्ड समजलें तुमकां खाली रोप चोरलें सांगतना अर्दें करें
फादर चढी सारना जाल्यार कळना येतलो आनी कुमसारान सांगता बायलेक मारलें फादर. बायलेक मारलें कित्याक मारलें बायले न्हू सोरो कित्याक पिवन आयलोय म्हणजे सारलें फादर. राग आयलो मारलें. सोरो पियेते तूं? हो केदो रे केदा पियेलोय रे? कामात हांव येताना पियेलोय? ना फादर म्हाका काम ना हरशी तूं काम कर न्ही आनी तर तुका सोरो पिवंक पयशे खंय मेळ्ळे रे? ना फादर बायलेची चेन काडली इकली फादर. बायलेची चेन इकली. बायलेन तुका दिली की तुवें चोरली रे? बायलेक नासतना चोरली फादर. पळया सुरू करतना कशें अर्धे मारे पयलें सांगचें लिपोवचें अर्दें करून सांगचें. आमकांय देव माफ करना. तूं पाताक अर्दें करून सांगता जाल्यार अर्द्यांक माफ करतलो देव. पुरा माफ जायना तुजें पाताक. तिसऱ्या वर्गाचे जावन आसात मोगाचे न्हू. तिसरे ते हांवें चूक केली वय पूण त्या चुकीक तो कारण दुसऱ्यांचेर घालचें. पळया पयल्या सामेलाच्या पत्रांत 15व्या अध्यायांत साऊल राई 20 वळींत कितें करता पळया. साऊलान समयेलाक जाप दिली. कितें जाप दिली? हांवें पाताक केलें वय. कित्याक हांवें सर्वेश्वराचो आदेश आनी तुजी उतरां पाळोवना वय. हांवें लोकांच्या बियाक हांव लोकांक गेलो. लोकांनी म्हाका ते बरे बोकरे बरे हें सगळे बेचे म्हणाय आनी हांव लोकांक घेवन तांचे उतार पुरो. आयकलो. आमी कोणाचेर चूक केलो? लोकांचेर. साऊल आपूण चुकलो म्हणना. सांगतना चुकलो म्हणटा पूण ती चुकीक कारण कोण? लोक. आमचे ते आदामचे सैम आसा. आदामनी कितें केलें मोगाचें न्हू पळया. आदाम आठ भरलेलें फळ काही नाका म्हणलें देवान पूण आदाम कितें केलें देखून आदाम देवान विसारलेल्यांच आदाम कितें जाप दिली? बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ती ग्रंथ 3रो अध्याय 12वें वचन. तुवें म्हजी संगतीन करून दिल्ल्या स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ काडलें आनी म्हाका दिलें आनी हांवें केलें. त्या स्त्रियेक तुवें म्हज्या संग हांव एकलो आसलो. तुवें म्हाका कित्याक दिली ती स्त्री? तुवें ती स्त्री दिल्ल्यान तिणें फळ दिलें देखून हांवें केलें. देवूच चुकीदार जालो. प्रेज द लॉर्ड. देवाकच चुकीदार केलें. पळय आमी तशेंच करता मोगाचें न्हू. आमी तशेंच करता. दुसऱ्यांची तो कारण म्हज्या पथकाक हें कारण म्हज्या पथकाक. आनी चवथें जावन आसा. चवथे वर्गाचें जावन आसात मोगाचें न्हू. ते आतां करचें कर न्हू डिफेंड करतात. हांवें केल्लें सारकें म्हणटात. चूक नाही म्हणटात. पळया हांगा जोनाक देव विचारता तूं कित्याक रागारतो? जोनाचो 4थो अध्याय 9वें वचन. जोना चॅप्टर 4 वर्स 9. हांगा जोनाक देव विचारता मोगाचें न्हू राग कित्याक केलें? पळय हांवें राग करता. म्हाका राग करूंक हक्क आसा. हांव मरूंक की तयार आसा. जोना देवाकूच हें करता. मोगाचें न्हू आमी तशेंच करता. कितले की पटी आमी आमचे चुकीक आमच्या पातकाक कारण दिता आनी ती चुकीक आमी डिफेंड करता. पळया मस्त पटी काल करचे सैबा म्हाका नाकारच राग देखून सदांच झगडी जातात. सदांच गाळी सोंज्यांनी जाता. पळय तूं राग करूंक ना बाबा. तूं एक क्रिस्तांव. पवित्र ज्ञान भरल्याक सोंसणिकायेचें फळ फावो जाता. तुझे राग नाकारत दवर. रागार नाकार दवर. त्या वंठांचेर नाका तुजें राग. वंठांचेर जिबेर हाडन गाळी सोय नाका. बुरशें उलय नाका. रागान शिराप घाल नाका. तितलें मागूं न्हय. तुज्या वंठा जावन मागीर तुजे राग खंय पावता? तुज्या हातान काडटय. राग तुजो हातांचेर येता आनी त्या रागान तूं बायलेक बडयतय मारतय. मोगाचें भावनय म्हणे नाका वयलो राग नाकारच आसूं दी. तो पांयांकी पावता. हातांत हांव पांयांक पावता. मागीर बायलेक लाथी मारतय खोटी मारतय आनी आवय बापायक सयत खोट घालून भायर घालतय. मोगाचें न्हू हे खंडीत तांकां आशिर्वाद ना.
आशीर्वाद ना हे 4 वर्गाच्या आमचे 5 काय कुमसार कित्याकच उपकार ना बदलाक तांकां लुकसानाक कारण जाता मुखाच्या त्या देखून आमी पवित्रपणान या आमी प्रामाणीकपणान कुमसार जावचे त्या कुमसाराचो फळ कितें आमकां फावो जाता तें आमी जाणा जावचें गरजेचें पळय हांगा तुमकां 7 संगत्यो सांगता पयलें जावन आसा कुमसार आमी प्रामाणीकपणान जावचें म्हळ्यार आमी देवाक महिमा दिवचे देवाक महिमा दिवचे पळय कुमसार पयल्या सुवातेर आमी कुमसार कशें जायचे आनी ताचो फळ कितें म्हणलें आमी जेजूच्या उजव्याक आसलेल्या चोराचे हें कोत्ता आमकां उजव्याक आसलेल्या चोरान कितें केलें लूक 23:41 आमकां जाल्यार नीती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्ली शिक्षा मेळ्ळ्या म्हाका पाप केला म्हाका शिक्षा फावो ती मेळ्ळ्या हांव योग्य त्या शिक्षेक जेजू विशयान सांगता आतां 43 वर्स वाच जेजून ताका सांगलें हांव तुका सांगता आजच तूं म्हाजे सांगता वैकुंठांत आसतलें पळय म्हाका तें भगेनपणाचें कुमसार आमकां भगवंत करता आमकां सर्गींच्या राज्याक पावयता देखून भगवंत अगस्तीन अशें म्हणटा confession shuts the mouth of hell and opens the gates of paradise. कुमसार आमकां हेमकोंड्याची दारां बंद करतात आनी सर्गींची दारां उक्ती करतात म्हणटा भगवंत अगस्तीन ह्या देखून मुगाचे न्हू हांवें सांगलें तुमकां 7 संगत्यो सांगता म्हळें तातूंत पयलें जावन आसा कुमसार जावचे वरवीं देवाक महिमा फावो जाता जोशुआचो पुस्तक 7वो अध्याय 19 वचन आतां हांवें तुमकां जोशुआचें सांगलें ताणें लिपयिल्ल्यान कितें जालें म्हणून आतां हांगा आमकां कळटा पळय कुमसार जाल्यार कितें जाता म्हणून जोशुआन आकानाक सांगलें म्हज्या पुता सर्वेस्वराक इस्रायलाच्या देवाक महिमा दी आमी कुमसार जावंक सांगता तो जोशुआ आमी कुमसार जावच्या वरवीं देवाक महिमा फावो जाता देवाक महिमा कशी फावो जाता आमी हांव फातकी हांव निर्भागी म्हाका हेमकोंडाचो उजो फावो आनी ह्या वेळार हांव देवाक देवाची काकूळट मागतना देव व्हड सोंसणीकायेन आमकां बक्षिता आमी वी आर मॅग्निफायिंग द पेशन्स ऑफ गॉड कुमसार जातना देव व्हडा सोंसणीकायेन देवरादार जावंक चौकास मोगान भरपूर सोंसणीक तो आमी म्हणटा वय तो सोंसणीक ताची सोंसणीकाय आमी मॅग्निफाय करता तशेंच ताची ग्रेस आमकां म्हणजे तसल्या पातकाक बचाव करच्याक ताची कृपा आमकां दिता वय ते ग्रेस आमी मॅग्निफाय करता कृपा आमी उंचुबान धरता पयलें तें जावन आसा दुसरें जावन आसा मोगाचें न्हू आमी कुमसार जातना आमकांच आमी खालती करता आमचो आत्मो खालतो जाता आमचें काळीज खालतें जाता पळया मोगाचें न्हू आमी केदाळा जाणा जाता हांव एक व्हड पातकी म्हाका बचावी ना पूण जेजू क्रिस्ता थंय मात्र म्हजी बचावी हांव केदाळा जेजूक पळयता जेजू क्रिस्ता थंय म्हजी बचावी जाता पळया देवाची भुरगीं पाताक करिना म्हणटा जो हांचें पयलें पत्र 3रो अध्याय 8वें वचन जो कोण पाताक आदारता तो देवचाराचो देवचार सुरवेश जावन पातकी पुरो आतां पळया हांव पाताक केलें जाल्यार हांव देवचाराचो गुलाम जाला दोसऱ्या म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान धुवन न्हाणोवन परिशुध्द करून म्हाका देवाचो पूत केला म्हाका देवाचो पूत जावचें भाग फावो जाला आनी कितलो खालतो आसुचे हांव ना फावो देवाचो पूत म्हणून ना फावो केलें त्या वेचीक पुत्रान म्हळें हांव तुजो पूत म्हणून ना फावो वय मोगाचें न्हू ती आमी सदांच खालतेपणान आसता आनी जर तर आमी कितेंय देवाच्या कृपेन कितेंय बरीं कामां करता म्हाका फावो न्ही देवाक महिमा फावो वय आमी सदांच खालती उरता कुमसारा वरवीं तिसरें जावन आसा मोगाचें न्हू कुमसार जावन आसा आमी
आमचे पाताक ओंगचे कितें पाताक भायर घालचे भायर घालचे ओंगचे भगवंत ओरिजिन म्हणलो पूर्वीलो अर्ली फादर्स ऑफ द चर्च तो म्हणटा कन्फेशन is vomit of the soul which eases conscience. कुमसार जावन असो आमी आत्मो आमचो ओंगता पाताक भायर घालता आनी त्या वरवीं आमच्या अंतस्करणांत आमच्या काळजांत सुशेग भोगता पळया आमी चिंत्या आमकां एसिडिटी जाल्या बरी एसिडिटी जाल्या या इंडायजेशन जालां पोटांत इंडायजेशन जावन पोट जड जालां वयर मारताच आसा आमी तळमळटा त्या वेळार जर तर आमी ओंगता उपरांत पुरा ओंगून गेल्या उपरांत आमकां सुशेग भोगता तशेंच पातकाचें ओळी आमकां वयर मारताच आसता तें भायर गेल्या शिवाय आमकां समाधान ना वय कितें जालां आमी पाताक ओंगता भगवंत ओरिजिन म्हणटा देखूनच कन्फेशन इज द वॉमिट ऑफ द सोल वय कितें जालां आमी ओंगता तें जाल्यार आमच्या आत्म्याक सुशेग भोगता काळजाक सुशेग भोगता मगे न्हू वय चवथें जावन आसा कन्फेशन इज द पर्जिंग ऑफ सीन कन्फेशन इज द पर्जिंग ऑफ सीन म्हळ्यार आमच्या जिवितांतूच आमी पाताक भायर घालचें आमच्या जिवितांतूच कशें पळया मगाच्यान तुमकां हांवें सांगिल्लें सॉरो फॉर सीन म्हणटा ना त्या भागांत आमी दोन वेळार आमी विशेश तरान पाताक रडीचे म्हण सांगिल्लें तें जाल्यार पयलें आमी येवकरिस्तांत मिसाच्या बलिदानांत भाग घेत आसतना आमी कठीण तराच्या दुखीन आमच्या पातकाची दूख धरून आमी येवकरिस्त सेवक जेजूची कूड आनी रगत सेवक आमी हेजे हांगा पळया हांगा येवकरिस्तांत आमी येत आसतना दावीद राई 51 कीर्तन 51 तिसऱ्या वचनांत अशें सांगता म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार पळया दावीद रे आपल्या पाताक सदांच मुखार परतून करनातलो पण एक पटीन गेल्लें पाताक उरियाच्या द्वेशी मदलें ताचे भायर बादशे हें केलें प्रद्वार धाडलें तो सदांच रडटालो कीर्तन 51 बरयलालो आमी तशेंच मोगाचें न्हू येवकरिस्ताक येतना पळया मारिया मग्दलीन एक पटीन जेजू थंय आयिल्ली तिणें परत्यान पाताक करूंक ना जेजू थंय चिकटून रावली हांगा येवकरिस्तांत आमकां तेंच आमी सदांय पाताक करचें न्हय बघा जें पाताक हांवें सांडलें तें पाताक म्हज्या दोळ्या मुखार दवरचें येवकरिस्तांत म्हज्या सुमयाची कूड आनी रगत सेवूंक हांव येता आनी केदींच हांवें पाताक करनाजो पातकाची दूख देन प्रमाणीकपणान दूख देन येवकरिस्तांत आमी वांटेली जायते येवकरिस्तांत कितें म्हणटा जेजू जो कोण म्हजें मांस खाता जो कोण म्हजें रगत पियेता तो म्हजें तें येता आनी हांव ताचें तें येता तशें मारिया मग्दलीन जेजू चिकटून रावली आमी येवकरिस्ता मार्फत जेजू चिकटून रावतो हांव आनी जेजू एक जाता आनी कितें जालां आमचें पाताक दिसान दीस वचान सांगता तुमी भागी मोगाच्यान ती कोण सदां न्हीद मिसाक येतात तुमी भागी कितें जालां तुमी अशें पाताक येवकरिस्ता पयलें रडतात आनी सेवतात तुमकां कुरपे वयर करपा मेळटा आनी तुमचे पाताक तुमच्या जिवितांत भायर गेल्लें जाता पळय मोगाच्यान पाताक ना जाता तुमच्या जिवितांत हें जावन आसा पवित्रपणाचें कुमसार तुमी पातकी आशिल्ले आमी शांत भोग जाता कुमसार जाताना आमच्या पयलीं आमी तुमी पातकी आसले उपरांत आमी क्रमेण ओवरनायट न्हय क्रमेण आमी दिसान दीस भगवंतपणाच्या वाटेर आमी वता पळय मोगाच्यान हें जायजें आमचें कुमसार पांचवें जावन आसा मोगाच्यान जेजू आमकां भोव मोलादीक जाता मोगाचो जाता कित्याक पळया मोगाच्यान जेजू न्हू मारिया मग्दलीन त्या सिमांव जेजू जेवणाक आयल्या मारिया मग्दलीन आयली आनी जेजूचे आपल्या दुकानी जेजूचे पांय धुले केंसांनी पुसले तो सिमांव एक प्रवादी जातलो तेका कधी कोण करू स्त्री म्हण कळटें पळय आमी सबार दुसऱ्यांक बोट दाखयता मोगाच्यान हांगा जेजू एक ओपारीन सांगता कितें सांगता
लुकाच्या एवांजेलियांत 7th chapter 42 and 43 verse हांव ते सांगता आयकया. हांगा जेजू सांगता पळय सिमोन हांव तुका एक सांगता सांगूं का शेतान दोन ग्रीन कार आहले एकल्यान 50 रुपये दिवंक आहले आनी एकल्यान 500 रुपये दिवंक आहले. दोगांयकी दिवंक फारीक करूंक साध्य नासलें देखून धन्यान ते माफ केलें, रीण माफ केलें. आज तर ह्या दोगां भितर कोण चड मोग करता धन्याचो? सिमोन जाप दिता कोणाचें रीण चड माफ जालें तो व्यक्ती चड मोग करता. हय तशेंच मोगाचें न्हू. हे जाणा आमी आमच्यान आमची सोडवण करूंक साध्यच ना. आमी हेमगडाच्या पुजाक वेचेंच तसले रीणकार आमी हे जाणा जेजूक पळयतो. जेजू देवाचो पूत म्हजे खातीर मनीस जालो, म्हजे खातीर कुर्सार मेलो, म्हजे खातीर 3ऱ्या दिसा जीवन जालो, सर्गार चडला, बापाच्या उजव्याक बसून म्हजे खातीर निरंतर मागता. म्हजे रीण सगळें जेजून फारीक केलां. म्हजे पातकाची शिक्षा आपणाचेर घेतल्या, म्हजे पाताक आपणाचेर घेतलां. हांवें हें कोण दाखोवच्या बदलाक ताणें म्हजें मरण आपणाचेर घेवन म्हाका बचाव केला. कितलो मोग मी करता जेजूचो करीजे करता. तशेंच देवा बापाचोय मोग करता आमी. कित्याक म्हजे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक समर्पण दिलें, बली पेटोवन दिलें आनी हांवें जेजूक सत्मान जाल्या वरवीं म्हजी पातकां बक्षिलीं. देवान म्हाका आपलो पूत म्हूण स्विकार केलें. ह्या देवाचो कितलो मोग करीजे. बापाचो पुताचो आमी खरा नासतना मोग करीजे मोगाचो न्हू. हय इतलें वर्तें काम जेजून म्हजे खातीर केलां असो मोग आमी निरंतर राखयजे, नियाळजे, करीजे. हे काळीज ताच्या मोगान भरून ओमताजे मोगाचो न्हू. तेन्ना आमी पाताक करूंक शकना. तेन्ना जेजूचो दीस जायते आमी मोग करता, देवा बापाचो मोग करता. पयत आमकां पातकान पडूंक सोडिना. मोगाचें न्हू. सोबें जावन आसा पाताक उचान सांगल्यार बी म्हजें पाताक भोगसाता. पळया हे जाल्यार हांवें त्या उजव्याक आसल्या चोराचें सांगलें. पूण हांगा वेचीक पूत पळया बापाच्या घरा येता 15व्या अध्यायात. बापाच्या घरा येवन बापा कडेन तो भोगसाणें मागता आसतना बाप धांवन येवन ताका पकडून देवन उमो दिता आनी ताका आपलो पूत पाटीकन घेता. ताच्या पाताक भोगसालें. बाप ताच्या पाताक बक्षिता, ताच्या पाताक पळयना, ताका नवो दोगलो दिता, नवे मोचे, नवे उंगरा, हे भांगाराची मुदी अशें तो बाप पाताक बक्षिता. पळया हांवें आत्तां सांगलें दावीदान उरियाक अशी मारलें, बादशेबा सांगता प्रद्वार केलें, नातान प्रवादी येता हे काणये रुपार सांगता आनी दावीद रागान पेट्टा आनी म्हणटा तुका फरमान मरणाचें फरमान पळो ताका. नातान म्हणटा तुंच तो. दावीदाचे दोळे उक्ते जातात. हांव चुकलो, हांव पातकी. दुसरो सामेल 12वा अध्याय 13वें वचन तिके वाच पळय. तेन्ना दावीदान नातानाक म्हळें हांवें सर्वेश्वरा विरुद्ध पाताक केलें. नातानान दावीदाक म्हळें सर्वेश्वरान तुजें पाताक बक्षिलां, तूं मरचो नाय. आनी मरणाचें फरमान दिल्लें जाल्यार सर्वेश्वरान बक्षिलां आनी तूं मरचो नाय. हय मोगाचें न्हू. आमकां आमची पातकां आमी उचान सांगल्या वेळार आमचें पाताक भोगसाता मोगाचें न्हू. पयले जो आमचें पत्र पयलो अध्याय 9वें वचन तिके वाचलें 1 John 1:9. पूण आमची पातकां आमी वळखूंक जाल्यार विश्वासी आनी नीतिवंत देव आमची पातकां भोगसून आमकां सर खोटेपणांतलें नितळ करता. पळय हांगा भगवान जो विश्वासी आनी काकुळतीचो देव म्हणना, मर्सीफुल गॉड म्हणना. कितें म्हणटा? विश्वासी आनी नीतिवंत. कित्याक? पळया देव नीतिवंत आनी दिल्ली एकपटी बसवणी तो चुकाना. देवान बसयला आमकां जो कोण ताच्या पुताक सत्मानून
ताचेर विश्वास करता ताची गुन्या भोगसातात ताका नीती जजमेंट जायना ताचे नीत जायना देवान बक्षिल्लें आसा सांगिल्लें आसा देव बॉन्ड पेपरार म्हणल्यार बरें बायबल म्हणल्यार बॉन्ड पेपरार आमकां बरोवन दिल्लें आसा आमी जेजूक सत्मान जाल्या वेळार आमचें पाताक बक्षता आनी खोटेपणां जावन नितळ करता देव बक्षूंचे मातशें आमचे खोटेपणां जावन नितळ करता आमकां पवित्र करता भाग्यवंत करता म्हळ्यार कुमसार आमी सारके जाणा जाल्यार आमी कुमसारांत भाग्यवंत जाता नाही परत्यान पाताक करूंक ना मोगाची परत्यान पाताक करूंक जेजू मरूंक ना आमकां बातका जावन सुटका दिवच्या मोगाचें न्हू 7वें जावन आसा आनी कुमसार जावचें कश्ट की सुलभ शिकवणदार म्हणटा ओ सुलभ कित्याक म्हळ्यार जर तुज्या मोगाचे इश्टाक तूं कितें करता दुखयता चिंत्या एका मोगाचे इश्टाक तूं दुखयता आनी ताका दूख भोगता तुका कळटा म्हज्या फ्रेंडाक म्हज्या इश्टाक दूख जालां तूं कितें म्हणटे सॉरी बाबा सॉरी यार राग करनाका चुकलो बोगस म्हाका म्हणटोंगी ना तर देव आमचो इतलो मोगाळ देवान सांगलें इतलो का करता तूं सागर विश्वासी देव तो आमकां कितल्या व्हडा मापान बक्षिता आमी जर तर ताचे कडेन आमी माफ मागचें कितलें सोंपें कितलें गरजेचें दुसरें जावन आसा मोगाचें न्हू आतां आमी पोरण्या सल्ल्यांत ना आमी नव्या सल्ल्यांत आसा पोरण्या सल्ल्यांत कितें आहलें एक पटी तूं कायदो मोडशी नियमशास्त्रा विरुद्ध अशी तुका मरण नव्या सल्ल्यांत तुका कुरपा मरण न्हय कुरपा पाताक पक्ष जाता खात्री आसा पोरण्या सल्ल्यांत थंय तुका श्युरिटी नासलो सबस्टिट्यूट नासलो तुजें रीण फारीक करूंक आनी एकलो नासलो नव्या सल्ल्यांत जेजू क्रिस्त म्हजो सबस्टिट्यूट जाला म्हजो श्युरिटी जाला त्या देखून हांवें कितले बेगीन बाबा बोगस म्हाका म्हणचे होय की न्हय पळया म्हाका कुमसार कितलें गरजेचें कितलें आपुरबायचें त्या कुमसाराचो हांव उचान सांगिल्ल्या वरवीं आमी दिसान दीस भाग्यवंत जाता देवाचे पुद्व जाता सांता भक्ताच्या वर्गाचे जाता हें करया मोगाचें न्हू कुमसार आमी उक्त्यान सदां न्हीद देवा मुखार विशेषोन एवकारिस्तान भाग घेवंक येताना पाताक रडून आमी जेजूचे कूड निरगत सेवया जेजू सगळे एक जावया हांव जेजू थंय जेजू म्हजे थंय अशें हांव आनी जेजू एक जावन भगेनपणाचें जिवीत जियेया मोगाचें न्हू कृपा मागया सर्गीच्या मोगळा बापा कुमसारा मार्फत जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरून कुमसार जाल्ल्या वरवीं आमची पातकां तूं बक्षिताय बापा आनी आमच्या सर खोट्यापणांतून मेळ्यापणांतून आमकां धुतय नितळ करतय आनी आमकां भगवंताच्या वर्गाचो करतय आमी देंवचाराचे गुलाम जावन आसले आमकां देंवचाराचे आमी गुलाम जाल्ले आमकां तूं तुजे पूत आनी धुवो म्हण स्विकार करतय बापा तर ही शिकवण आयकतले आमकां हर एकल्यांक आमच्या पातकाचें प्रमाणीकपणान दूख धरन एक जिविताचे कुमसार न्हय एकच पटी एकच दीस पगार सदां न्हीद म्हणल्यार बरें जेजूचे कुडे निरगत सेवंक आपयलें पातकाची प्रमाणीक दूख धरन जेजू सगळें एक पटूंक जेजू मार्फत तुजें थंय जियोंक आमकां दयेन फाव कर म्हण मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन आमेन